नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेले जीवनांतू आम्ही मस्त लोकांगेलोटू संपर्क येताच, तांतू थोडे लोक आमगेल जीवनाक कसगी एक प्रेरण दिवत तसले साधना नातल्यारी एक त्या वाटेन एक पाऊल काडलेले असता. तसले विशेष जावन प्रेरणात्मक जावन जीवनांतू नवे पाऊल काडलेले तसले जनांगेली काणी आम्ही एक नवीन कार्यक्रमा मुखांतर तुमकां परिचय करचेर आसत. ह्या कार्यक्रमा नांव आसा काणी प्रेरणाची. वय आमगेले मंगळूरचे कोंचाडींतू एक कट्टेयंगडी म्हूण आसा. ती अंगडी सुमार 1935 इस्वींतू श्री रामचंद्र शेणय म्हळेल मनशान तांणी दुसऱ्यान हातासून चलयसिता आशिल्ले एक व्यारू घेवन तांणी चलायसू सुरू केले. थंयसून तदनंतर तांगेल पूतू शिवराय शेणय तांणी चलायसिता आशिल्लेची. शिवराय शेणयंक दोग चेल्ले चेडूं, रामचंद्र शेणय म्हळ्यार आज्यालें नांव आनी राहुल शेणय. हांणी दोगय शिकून घेवन तांणी भायर गांवांतू लायक कामार आशिल्लेची. एकाएकी तांकां दोगांकय हें काम पुरो आमी वचून आमगेले अन्नान चलायसिता आसूचे आज्यान आरंभ केलेले व्यारू इत्याक आमी चलायसूं नज म्हळेल एक विचारू तांकां मना येवन तांणी दोगय परतून गांवां आयलेची. कोंचाडी गांवांतू कट्टेयंगडी म्हळेल एक विशिश्ट नांवाची एक अंगडी. त्या अंगडींतू तांणी दोगय आनी तांगेले बायलांगेल संगात म्हळ्यार राहुल शेणय बायलय थंय काम करता. तशी तांणी व्यारांतू मेळ घेतिल्ली काणी आईची काणी प्रेरणाची. नमस्कार. नमस्ते. रामचंद्र शेणय आनी राहुल शेणयक. तुमकां रामचंद्र आनी राहुल म्हणटा कित्याक म्हळ्यार म्हगे दोळ्या मुखार चेडूं तुमी. आतां रामचंद्र, तुगेल परिचय आमगेले वीक्षकांक तुची एक चुटकारी कोरली. हांव शिकिल्लो आनी मंगळूरांतूची केनरा स्कुलांतू शिकिल्लो. LKG धरलेले BCom ते हांव केनरांतू शिकिल्लो. सो त्या नंतर हांव MSc केलें योगांतू. म्हाका योगान मस्त आसक्त आशिल्लें. BCom तरी कसं शिकचें नेक्स्ट कसं म्हणून एक व्हड एक प्रश्न आसतना म्हाका एकल्यान म्हगेले योगा गुरू गोपालकृष्ण देलंपाडेन सांगिल्लें मंगळूरांत एक योगाक एक मंगळूर युनिवर्सिटींतू कोर्स आसा, तूं थंय वचून शिक, तुका इंट्रस्ट आसल्यार म्हणून. म्हाका मस्त खोशी जालें. म्हळ्यार म्हाका कसं एक सांत तुका हांव योगा प्रॅक्टीस करूं नाशिल्लो. तेच ताका MSc म्हणून कोर येता एक लायक कोर्स कोर येता लायक ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून करतना तेश कुडले हांव तें जायत म्हणून सांगलें. अन्नाला आनी अम्माला सांगलें, तांणी जायत म्हणून म्हणलें. सो MSc केलें. MSc कोरून हांव एक मैसूरा वचून अष्टांग योगा इन्स्टिट्यूट म्हणून आसा पट्टाभी जोयस म्हणून. तांणी मार एक ट्रेडिशनल योगा शिकोवचें एक इन्स्टिट्यूट जाय. ते प्रायमरी सिरीज तांगेले एक विंगड सिरीज आसा. तांचो फर्स्ट सिरीज प्रायमरी सिरीज. प्रायमरी सिरीज एक 9 months भितर कंप्लीट केलेलं एक व्हड एक अचिवमेंट म्हणून सांगता. म्हळ्यार म्हगेलो शिकिल्लें 2-3 वर्स तुका शिकता आसता कंप्लीट जायनाशिल्लें. सो विदीन 9 months हांव एक प्रायमरी सिरीज कंप्लीट केलें. तशीच हांव बँगलोर आयलो. बँगलोर येवन बँगलोर आयले तशी एक काम मेळ्ळें कंपनीन फिट किट्स म्हणून कंपनीन. तो ते एक ट्रेनर जावन जॉइन जालो. आमगेलें काम कसं आशिल्लें म्हळ्यार स्कुला वचून चेडवाक फिजिकल एज्युकेशन शिकोवचें. म्हगेलें योगा पार्ट आशिल्लें. सो वता वता प्रमोशन मेळ्ळें. रिजनल हेड जालो. मागीर हांव म्हळ्यार 9 ट्रेनर्सा इंडक्शन जाताना हांव तांकां ट्रेन करचें आशिल्लें. तशें जावन हांव काम सोडतना ऑपरेशनल मॅनेजर. सो आमगेल्या कंपनीन तो देडशी स्कुलाचें एक हें आशिल्लें एक क्लस्टर आशिल्लें. तें हांव ताका जावंक आशिल्लें ट्रेनर ताजें इक्विपमेंट पुरो हांव मॅनेज करचें आशिल्लें. सो ऑल एक म्हळ्यार ऑल इंडिया लेवलार एक मस्त मस्त सिटीसा भोंवचें मेळ्ळें. मस्त कल्चरा जाणा वाटू मेळच्या ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें. तशी कामाचे विशीं त्या म्हळ्यार खंयचे गांव पळयलें तूं? हांव डेल्ली तकून सादारण ट्रिवेंड्रम ते प्रत्येक मस्त गांवां म्हाका भोंवच्या ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. आनी प्रत्येक गांव वतना म्हळ्यार एक वरांत न्हय म्हयनो कटल्यान
सो म्हाका ते इन एंड आउट पंजाबा वचून हांव एक 1.5 म्हयनो आशिल्लो. कंपनी आशिल्लो ती पुरे कंपनी आशिल्ली. सो आमगेली त्या कंपनी कशें म्हळ्यार फिजिकल एज्युकेशन स्कूल आउटसोर्स करता आशिल्ले. आमी ट्रेनरां पेटोवचे आशिल्ले. तशी मस्त स्कूल म्हळ्यार हाय एंड स्कूल म्हळ्यार एक्स्ट्रा फीस ಬೋರ್ಕ್ आशिल्ली ताका. सो ಸ್ವಲ್ಪ कसं म्हणजे एक इकॉनॉमिकली ಸ್ವಲ್ಪ वेल टू डू फॅमिली तान पेटोवता आसले स्कूल आमगेले प्रोग्राम चलता आशिल्ले. आमगेले एक प्रोग्राम चलचे आशिल्ले कसं म्हळ्यार एक US कंपनीचे एक रिसर्च प्रोडक्ट ताणें इंडिया लॉन्च केलेले. आमगेले कंपनीच्यान ताजे रायट्स घेवन त्या स्कुलाक शिकयता आशिल्ली. सो त्या कंपनींत हांव ऑपरेशनल मॅनेजर जावन आशिल्लो. म्हगेली बायल कुमटा हांगा गोकर्णची तिणें अर्न्स्ट अँड यंग म्हूण कंपनींत ती काम करता आशिल्ली. तिणें M.Com केलेलें आनी म्हगेले दुवेल नांव मिरा म्हणून 4.5 वर्सां. ती आत्तां मॉन्टेसरी 2 वता आसा. तशें ती आमी पुरे घरा ओटू आसाची. ओके आता राहुल तुगेल परिचय कोण? म्हगेले अण्णालवरीची म्हगेले स्कूलिंग कॉलेज डिग्री केनरांतू जाल्लेलें रायट फ्रॉम LKG अप टू B.Com. B.Com कोण तरी म्हगेलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन MBA करच्याक हांव बेंगलोरा शिफ्ट जालो. 3 वर्स MBA कोर न्हू. डिकॅथलॉन म्हूण एक फ्रेंच बेस्ड एक फ्रांस बेस्ड कंपनी. सो तांणी स्पोर्ट्स रिटेलर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सो तान तो जॉयन जालो. म्हाका सांगता करून स्पोर्ट्स खेळचे म्हळ्यार एक मस्त एक आसक्ती आशिल्लें. बास्केटबॉल जावो फुटबॉल जावो क्रिकेट केन्ना टायम मेळ्ळ्यार स्कुलान तूं जावं कॉलेजान तूं खेळचें एक हें आशिल्लें. सो डिकॅथलॉन जॉयन जाताना मस्त इट्स अ स्पोर्ट्स स्टोर. सो मस्त इजी जाल्लें शिफ्ट जावच्याक. सो डिकॅथलॉनान तूं हांव 7 वर्स काम केलां. रायट फ्रॉम मॅनेजींग अ स्मॉल डिपार्टमेंट. सो एज अ सेल्स मॅनेजर फ्लोरान तूं काम करचें, कस्टमर वांगडा इंटरॅक्शन करचें. फ्रॉम देर मागीर एक डिपार्टमेंट मॅनेज करचें. सो तुगेल्या अंडर एक 3-4 डिपार्टमेंट येता. 5 to 10 स्टाफ येता तुगेल्या अंडर. And from there on, managing a 20,000 square feet store. So, close to crores of business. Like 50 to 100 staff members. So, then we will decathlon our journey. So, I'm married to Ritu, my wife. So, ती IKEA म्हणून एक कंपनीत काम करता आशिल्ली. IKEA is a Swedish furniture company. So तांणी होम फर्निशिंग आणता आसाची. इट्स अ स्विडिश कंपनी. सो या दॅट्स त्या म्हगेल बॅकग्रावंड. आतां रामचंद्राक योगा इंट्रस्ट आशिल्लें, योगान तूं काम मेळ्ळें, योग शिकोवचेची. हाका स्पोर्ट्सा इश्ट डेकोथलॉनान तूं काम मेळ्ळें. दोगांकय तुमगेली इश्टाचेच काम म्हळ्यार केन्नाय सादारण जावन कसो जाता सगळीं शिकून आनी सगळीं कामारी आसता, लोकूय चड आसता. तशें आसतना तुमी दोगय तुमगेले इंट्रस्टा विशयी घेवन शिकूनय तांतूच कडेन तुमकां कामय मेळ्ळा समान आसक्तीचें. तशें आसतनाय तुमकां लायक अशें तुमगेलें तें काम सोडून गांवांक येवन आज्जाले आतां नांचेले सितळसूचे व्यारा येवन मेळया म्हणून एक विचार कसले आयलो? हांव बेंगलोरा वचपाचें पडलें म्हणल्यार म्हाका फस्ट डिप्लॉयमेंट जालें बेंगलोरान. वचपाचें पडलें हांवें कसं की मनालें केलें ಸ್ವಲ್ಪ वर्स काम करून मंगलोरा येवचें म्हूण. त्या म्हगेलें लॉंग टर्म प्लॅन तांचे आशिल्लें. सुरवें तुकून म्हाका मंगलोरा येवका म्हणून. भायर इथं वचका म्हणून म्हळ्यार लेखील येता म्हळ्यार बायची जगत ते कशें आसा म्हणून आमी केन्ना एक्सपिरियन्स करनी भोंवून येयल्याची. मला केन्ना वचून राबून ते लोकल जाणा वांगडा इंटरॅक्शन जावो तांचे एनवायरमेंटान तूं एक बिजनेस केश चलता, एक तांची फूड केश आसता पूण कसले एक इन डेप्थ आमी एक्सपिरियन्स करना आशिल्लें, हांव करना आशिल्लें. सो तेशी बेंगलोरा वचून एक इंडिपेंडंटली एक राबून इंडिपेंडंटली जना वांगडा इंटरॅक्ट करून कोणाले अन्नाले अम्माले कोणाले सपोर्ट नासले एक्चुअली एक लायफ एक फेस करचें एक सिच्युएशन. सो त्या पर्टिक्युलर संदर्भ मस्त शिकूंक मेळ्ळा म्हाका. म्हळ्यार आतां कसले एक घरा एक सामान हाडका की सादो विशय सामान हाडका हे ते हाडणी आशिल्लें.
सामान हाडकाकी आमगेले एक फूड मॅनेज करकाकी प्रत्येक एक इंडिपेंडेंटली जाऊन एक शिक चोलो का म्हणून त्या एक शिकलीची सो सासा मग 1 kg हाडता ते 100 ग्रॅम 50 ग्रॅम जायला तसेचे 10 ग्राम ಏಳು ಸಾಧಾರಣ एक महिना येता फर्स्ट टाइम घेतील 100 ग्राम एक 100 ग्राम येणं घेऊन कसं करता बिल्ल पळेताना कळलं इथलं लागता येळाक सो वय पदाची तसन पुरे रियल लाईफ एक कसं म्हणजे एक्सपिरियन्स मिळले त्यांना वय आमकां अंगड आशिल्लें आमी कशी आमगेल्या अंगडेची कशी इन्वॉल्वमेंट आशिल्ली म्हणल्यार सकाळी आनी सांजे रजे वेळार आमी कापी घेवन अन्न दिवचे दिवन कशी अन्नान पिल्लू मातशें धांवन येवचे म्हळ्यार घरा खेळू आस पुरे लागींच घरा येताच खेळूक सो त्या एक दडबडी दिवन अन्नान काप पिल्लो हरपा धांवन येवचे सो तशी सो अल्टिमेटली आमगेल कशी आशिल्ली म्हळ्यार मिगेल मना कशी आशिल्ली म्हळ्यार हांव मंगळूरा सेटल जाता म्हण वाळडीक जावन हांव मिगेल बायल बँगलोर आशिल्लीची इंदिरानगरांत आमगेल घर आशिल्लें सो एक फस्ट वयणा वेळार बायल हैदराबाद मंगळूर आयली हांव बँगलोरांत आशिल्लें म्हाका कसकी काम आशिल्लें हांव मागीर येता म्हण म्हणलें सो ती 1-2 दीस घरा आशिल्ली वयणा दिवस आयले वयणा दिवस कसो जालें म्हळ्यार हांव मस्त रश के अंगडीक चवथी व्यार म्हळ्यार एक नमूने मस्त हेवी रश आमी पळोवन आमकां गोत्सताय ती घरा येवन जेवणा वेळार पुरे रेडी जाला अम्मान पुरे वयणाच पुरे शृंगार जाला पुरे जाला अन्नान येताना वेळ जालो 2 की 8 दीस के त्या दिवस येवन रपरप पूजे केली काय जेवलो काय एक गडे निधन के चोंगल काय तेदन तिका एक नमने दिसले मनान तू हांव तितली वळता आस आम्ही बँगलोरांत त्यांची करची ना विंगडा कितर विंगडा कोणाल ड्रीमा कितर आम्ही तांकां वळता आसाची ताजे बदला आम्ही आमगेले घरा वच्चो न्हू आमगेले एक एस्टाब्लिश जावन आशिल्ले एक बिझनसाक आमगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ एफर्ट घाल्यार आनीक डेव्हलप करूं जाता म्हूण ती सांगता म्हाका एक नमने धैर्य येयलें हे करेक्ट टायम कशी हांव मिगेल्या कंपनीन हांव पीक आशिल्लें तेदान म्हळ्यार एक एज अ ट्रेनर कितले एक पीकान तूं एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की हांव आय हॅड अचीव दॅट आनी त्याच संदर्भार म्हाका हांव एक ट्रेनिंग केलेलें बँगलोरांत तेदान आतां आमी ट्रेनिंग एनालायज करून ते एक युएसाचे एकली जोन म्हूण एकली ट्रेनर येवन तिणें म्हगे ट्रेनिंग एनालायज करून म्हाका युएसा वचचे एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली तेन्ना मात्र तेन्ना आमी त्या उरलो न्हू आमी एका मन गट्टी करून गेल्ले आमी आतां मंगळूरा वचा म्हणून म्हळ्यार खंयची एक संस्था 100 वर्स एक चवलका म्हणून गेला रे ताजे म्हाका कितले एफर्ट घालून आसतले मिगेल आज्जो एके मिगेल अन्नान एफर्ट घालून आमी दोळ्यान पळयला ताणें कितले सकाळी 8:30 तुकून रात्री 8:30 9 10 गेलेले आसा तशें तितले एफर्ट आशिल्ले एक संस्था व्हरलो त्या एक संस्थाक आमी आमगेले एक सेल्फ कॉन्ट्रिब्युशन करका आनी आमी आतां बायची जगत आमी म्हळ्यार विंगड कंट्री विंगड स्टेट आवचे विंगड हांगा आमी कशी जनाल रिक्वायरमेंट आतां चेंज जाता आसा ट्रेडिशनल हांगा तुकून सुपर मार्केटाक जन शिफ्ट जाता आसाची सो आतां आमगेले ट्रेडिशनल अंगड किराणा अंगड म्हूण म्हणटाची सो ते आमी डेव्हलप करना जाल्यार इट कूड लॅक बॅक म्हणून लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी एक आमी यूज करनी म्हळ्यार तशी दत्तले म्हणून म्हणटना तेदन आमी डिसायड केलें मंगळूरा येवचें म्हणून सो तांचे बायलेले सपोर्ट मेन सपोर्ट आशिल्ले येवंक मस्त सुलाभ जाला इथे म्हळ्यार केन्नाय व्यारेन हांकां चिल्यो मेळनाच कामार आसल्यार मात्र मेळटा तशें आसतना तुगे बायले सायड आसूनच हें एक विचार आयिल्लो तोकून तुगेल म्हणटा क्लियर जालें राहुला कशी हांव सान आसतना म्हाका उडगास आसा सो अंगडी वताना कस्टमर इंटरेक्शना बसचेड म्हाका हें तुगेले सोप सेट करचे जो कॉर्नफ्लेक्स डब्बो सम दवरचे म्हाका तांत मस्त इंट्रस्ट आशिल्लो मर्चंडायझींग आतां ताची नवो कॉन्सेप्ट तो बॅक देन तेन्ना आमगेले अंगडीक मस्त त्या फोकस नाशिल्लें मर्चंडायझींगाक मस्त फोकस नाशिल्लें कस्टमराक कसो सामान जाय ते निमगेले बांदून दिल्लें दुड्ड घेतले तेंकां हें जालें मात्र आमगेले आयटम कशे दवरचे ताजेर मस्त फोकस नाशिल्लें एंड रायटली सो
म्हाका सान आसतना तांतू मस्त हें आशिल्लें. सो हांव बैसून सोप सेट करचे, ज्यो तुगेले शॅम्पू बाटली सेट करचे, तांतू हें आशिल्लें, इंट्रस्ट आशिल्लें. मागीर काम जालें जाता रिटेलांतूची काम मेळ्ळें म्हाका. सो थंय एक व्हड मट्टाचें स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्साचें मर्चंडायजींग करचें, सायकल हें पुरो जालें. सो तांतू मस्त इंट्रस्ट जालें म्हाका. कोविडांतू मध्येंतू कांय सेकेंड वेव अंतू मिड ऑफ 2020 जस्ट एक इंट्रॅक्शन करतना अण्णालांनी अन्नालोटूक मस्त बिझनेस आशिल्लें आमगेल्या अंगडीक. म्हळ्यार कोविडा टायमार तुमकां उडगास आसा, हें रेस्ट्रिक्टेड टायमींग आशिल्लें. सकाळ 6 गंट तगून 10 गंट सकाळ ते मात्र शॉपिंग हें टायम आशिल्लें एलाव करचें. तेन्ना कंडापटी रश, कंडापटी प्रेशर, सगळो 8-10 hours बिझनेस 4 गंट भितर करचें म्हळ्यार सुलभ न्ही. सो कंडापटी प्रेशर बिझनेस जाता समान तर दिवचा जाताना ते सर्व करूं जाताना. सो त्या इंटरॅक्शनांत एक जस्ट एक कळ्ळें की तुगेले तूं आयला री, तुम दोग जाणां आयला मिगेल मावन मिगेल बायलान आयला री, इट वूड बी हेल्पफूल. सो मिगेल बायले रिटेलांत आशिल्ली. सो आमी दोग जाणांनी डिस्कस करून एक मन गट्टी केलें की हांगा करचे बदला आनी आमकां ते एक म्हळ्यार डिकॅथलॉन आनी आयकियान तूं काम कर न्हू. वी स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टायम. हांव 7 वर्स, 4-5 वर्स काम कर न्हू. आमकां ते एक पर्स्पेक्टीव एक मेळ्ळें. मिगेल फर्स्ट इंटरव्यू अंत म्हाका उडगास आसा. एक जनरल एक क्वेश्चन आसता, तूं 5-10 वर्स नंतर कसं करता म्हण, तुगेलें हें कशें जालें म्हण, विजन कशें जालें म्हण. म्हाका ते उडगास आसा 5-10 वर्स नंतर हांव म्हापशें वता, मंगलोरा वता आनी मे बी आमगेले बिझनेस एक्सपांड करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी आसल्यार ते करता म्हण. ओ तूं तेन्नाच हय, इंटरव्यून म्हाका सांगिल्लें उडगास आसा. बट स्टील दे मेड श्युअर दॅट हांव डिकॅथलॉन काम करूं. 7 years डावन द लायन आमगेले बिझनेसान तूं जॉयन जालो. सो ते आमगेले बॅकग्रावंड. तूं काय तुगे बायलेल तुकून कसले हें ना हय अड्डी नाशिल्ली ना म्हळ्यार गांवां वच्ची म्हळ्यार ओटू रब्बुका पास तशी अशी नाही. ऑफकोर्स तुम्ही आता दुसऱ्या शापुरोची हय नाही जाल्यार सांगचे हय ओटू रब्बुका पडता नातल्यार एक फ्रीडम चिक्के तांची थंय मेळलेले स्पेस कसले तुमगेले जाल्यार स्पेस गांव आयल्या मेळनागी म्हळ्यार एक बायल मनशां आसून पासता एका कोणा ते असो. तुमगेले माय मामाक कशें हें आशिल्लें दिल्लेलें आमी चिल्ली चेल्ल्या काम आसा म्हणून आतां व्यारा वता म्हळ्यार तसले कसले ना तांणी मस्त सपोर्ट केला त्या पॉयंटार. तो तुमगेले करेक्ट डिसिजन आहे म्हणून सांगला म्हाका. करेक्ट डिसिजन मंगलोरा वच्चाची तुमगेले फॅमिली म्हणून तुमी सूर कराची. भायर असल्यार कसं म्हणल्यार ते कसले वर ना तुमकां आनी ते लायफ एक मोनोटनस लायफ जावन वता तुमगेले एक फॅमिली जावका ताका जावका जाल्यार तुमी मंगलोरा येवचे बेस्ट म्हणून मस्त सपोर्ट केला. सेम हय. सो आमी हांव आनी मिगेल बायलान रावची घर मिगेल माय मावान घरा वयरीची. आमी एक फ्लॅट मणगुटांत एक फ्लॅट आसाची. सो माय मावान फर्स्ट फ्लोर रावचे, आमी सेकंड फ्लोर रावचे. सो तांकां मस्त म्हळ्यार खुशी लागीं आसा, दोग जाणां लागीं आसाची. सो खुशीची. आतां तुमी दोगांनी तुमगेलें काम सोडून ब्यारा येवचें म्हणून हें केलें कसले होमवर्क कोण घेतिलास गे तुमी ताका संबंध पाविल म्हणके कशें आसूं का आमी व्यारा देवन तरी कसं चेंजस कोरका तसल कसले होमवर्क एक प्री प्लॅन तसल कसले कोण घेतिलास गी. वय इनफॅक्ट हांव कोड्याला येवच फस्ट फूड बेंगलोर मस्त आमी आयतार शेनवारान आयतार राजस्थान कसं काम म्हळ्यार सुपर मार्केटा वच्चे. सुपर मार्केटातून घेवच्या काय ना पळोवचे कशी सेट केला थंय म्हळ्यार कसं म्हणा जन येता आसाची एक जन कार्ट घेवन वताची. तांगेल रिक्वायरमेंट एक किलो एक साखर आनी एक अर्द किलो गॉड आनी एक कसले आसतले. पण तो कार्ट घेवन वतना तितले एक्स्ट्रा घालता अगेन तिला सो त्या एक ट्रेंड पळयला हांव थंय बेंगलोरांत. म्हळ्यार युजली आमी किराणा ट्रेडिशनल अंगडी पळोवन आमकां गोत्स तातूंत किश म्हळ्यार एक चीट बरोवन येवचें जनान ताचे प्रकार दिवचे तेंकां इद मात्र वेन यू गिव एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर टू अ कस्टमर टू गो अँड एक्सप्लोर डिफरंट प्रोडक्ट्स तांगेले बास्केट सायज आनी बास्केट वरायटी चड देता वता.
सो ते एक्सप्लोर करू सोडल्यार कस्टमराक दे विल बाय मोर. सो त्या एक ऑपॉर्च्युनिटी हांव ती त्या एक म्हळ्यार आमी मुखार सुद्दां आमी एक्सपांड करता वा दिस इज समथींग दॅट आय वूड लायक टू एक्सप्लोर म्हण तशें दिसलें. सो तशी तांची राहुलान ताण आंगी वचपाचें पडटा सांगलां आमी डिस्कस केलें कसं म्हणून. तेन्ना वेन वी डिस्कस्ड म्हळ्यार आमी प्रत्येक पॉयंट गेला म्हाका कितले टर्न ओवर जाता, कितले खंयचे प्रोडक्ट चड वता असं म्हणून आमी वी हॅड अ डिटेल डिस्कशन. तो उडगाचो सर तेन्ना आमकां म्हाकाय दिसलें हांव येता तितलें एनालायज करनाशिल्लें. तागेले ताण मस्त इन डिटेल एनालायज करून तागेले डिसिजन म्हळ्यार ताणें कोड्याले येवचे म्हूण डिसायड कोरका म्हूण जाल्यार ताणें तितले पुरे पॉयंट मना लेखून आशिल्ले. चड ताण लेखला मस्त लेखला. मिगेल कसं आशिल्लें अंगडे आसा येवन डेव्हलप करा त्या मागीर पडले आसा म्हणून मात्र ताणें इन डेप्थ एनालायज केला विच आय एम व्हेरी इम्प्रेस्ड. ताणें निमगेले क्वेश्चन जो म्हळ्यार ही हॅज थॉट थ्रू ईच अँड एवरीथींग. तुमगेले ती कट्ट्यांगडी हांव तुगेलो आज्यान बसतना आसतना हांव पळयला त्या वेळ ಬಹುಶಃ ಅಜ್ಜಲ್ ಕಾಲ ಆಮೇಲೆ त्या ಅಂಗಡಿ भितर वच्चे गी म्हळ्यार आमकां थंय आनी खंय पदवीन अंगडी थंय आंगडी आमगे थंय व्यार आशिल्लो जाल्यार तुमगेले त्या अंगडीक नव स्वरूप आयलें पळय, नव बिल्डींग जावन पुरा डिस्प्ले तेन्ना आमकां अशी त्या रोडार आमी स्कुटरार येता वतना एक गडी राबून कसले घेवया म्हूण एक टेम्प्ट जाता आशिल्लो. तू खंयचे घडयेर तरी गेलो? हांव त्या 9 जात्तारीक 3-4 वर्स नंतर हांव तेन्ना एंटर जालो. जावन 10 वर्स जाले तू येवन हांव येवन हांगा येवन आतां ते नव अंगडी येवन 10 वर्स जाले. तांची येत तरी मस्त नमना इम्प्रूवमेंट नवे प्रोडक्ट्स आमी इंट्रोड्यूस करत म्हणून आन्ना कन्विन्स करून हें केला. राबा आन कसो टायपा मनीस आन एकदम ट्रेडिशनल आनी कन्झर्वेटिव्ह म्हूण येता. मस्त नवे एक्सप्लोर करूंक ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆ म्हणटा वय मागशी सोरचे बई म्हूण सांगना एकदम ना एक आमगेला कसं जात की वत ना की आमकां म्हाका मेन कळलं त्या UPI येताना आता डिमॉनिटायझेशन जालें जनाला दुड्ड ना तेन्ना जन निमगीत आसा तुमी UPI स्टार्ट कराची तुमी कार्ड स्वैपिंग स्टार्ट करा म्हणून आन केश म्हळ्यार आमकां गरज जाता की दुड्ड येता की ना की तेक म्हळ्यार ताका यूज करूंक वतना डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट. सो आमी येत तरी आमी त्या पुरे आमी ताका कन्विन्स केलें अशें उलयतात पळय इतलें सुलभ आसा आमी करून दाखयलें ताका कॉन्फिडन्स आयला आनी जायत करा म्हणून. तांची निमती आमगेले एरियांत वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस UPI अँड कार्ड स्वैपिंग मशीन. मस्त बेनिफिट जाला आमगेले हाका बिझनसाक. बिल नाही कंप्युटरार घालून वय सो त्या आमी एक 3-4 GST इंट्रोड्यूस जाता रे एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स भितर आमी इम्प्लिमेंट केला आता. मॅन्युअली पुरे बिल बरोवप म्हणून मस्त काम जाता आशिल्लें आमकां. ताका मस्त टायम वता आशिल्लें टोटल करी नाव बरय क्वॉन्टिटी बरय टोटल करी म्हणटना कस्टमर वेटिंग टायम इन्क्रीज जाता गेला. जे मस्त सामान घेता साची एकलो 2 सामान घेतलो तितले म्हळ्यार आगेले कंप्लीट जायना अशें आनीकल्या बिल करूं जायना. तेन्ना आमी हांव तेन्ना राहुल येन आशिल्लो हांव बिल्डिंगा करा म्हणून अन्नाल निमगेलें व्हडलें केस येता म्हूण म्हणाला तुची पळोवका म्हाका तांदूळ माती करूं जायना म्हूण म्हणाला. तशें आमी ट्राय केला हांव आनी म्हगेले बायलेन ट्राय केला. बायल पार्ट टायम येता आशिल्ली तशी इम्प्लिमेंट करूं जायना म्हाका पुरे सिस्टम हाडलें पुरे ताका जावंक आशिल्लें प्रिंटर की पुरे सेटअप जालें मात एक्चुअली काम करूं जायना म्हाका तेन्ना करेक्ट संदर्भार हन्नी येयलीची हन्नी येवन हांव सांगलें फर्स्ट आमी कसो करता म्हळ्यार बिल्लींग आमी 100% कंप्युटरायज कोरका आतल्यार आमगेलें खंयचें काम मुखार वचोवचें बारीक कश्ट जातालें म्हणून हाणें नागेले बायलेन तातूंत मस्त एक नमना एफर्ट घालो. खंयचे नमना सॉफ्टवेअर जायत खंयचे नमना म्हळ्यार कसं नमना डेटा एंट्री जावका पुरे तांणी करेक्ट हें करून एनालायज करून वी वर एबल टू इम्प्लिमेंट इट 100% नाव. सो ताचे निमती आतां पुढे कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार अंगडी शटर घाल्ले घरा वचून तितलें काम आसता आशिल्लें. आतां शटर गेलो आमगेलें काम जालें. सो आमगेले फॅमिली टायम म्हळ्यार म्हळ्यार डेडिकेटेड फॅमिली टायम दिवं जाता आमकां. अन्नाक आतां कशी फील जाता आतां मस्त हेल्पफूल शें दिसता आसा. UPI डिजिटल पेमेंट स्वायपिंग मशीन आनी आतां कंप्युटरायज बिल्लींग आतां ताका मस्त इज व्हेरी इम्प्रेस्ड. राहुल एक कसं जाता आशिल्लें म्हणल्यार चीटी बरोवचे जो टोटल करचे मेंटली मस्त स्ट्रेस पडता आशिल्लें. एक सायडान कस्टमर तुका
सामान निमगीत आसा ताजे मदीं अनेक कस्टमर येवन अनेक कसके निमगीत आसा ताजे मदले तूं टोटल करता आसा. सो एज अ किराणा स्टोर तूं एट अ टायम तूं 5 हें करतास काम करतास. सो मेंटली मस्त स्ट्रेस जाता आशिल्लें आनी तें दिसता आशिल्लें अन्ना वयरी जो आमगेल वयरी अन्नार वयर पुढे व्हडना बट वी आर नॉट यूज टू इट. सो आमगेल वयरी मस्त स्ट्रेस पडटा आशिल्लें. सो कशें केलें म्हळ्यार सिस्टम्स घाल्ले, एक डेडिकेटेड पॅक करच्याक एक स्टाफ घाल्ले आमी. पॅक कोर न्हू ताका बारकोडिंग कोर न्हू ऑलमोस्ट 90-95% आयटम्स तूं बिल करचें सिस्टमारी. सो तुका तें मेंटल प्रेशर मस्त उणें जालें हें इंट्रोड्यूस करून टेक्नॉलॉजी इंट्रोड्यूस करून. अनेक कसं म्हळ्यार UPI रमण म्हणटा आशिल्लो 2016 की लॉन्च जालें UPI. आज ही ऑलमोस्ट 40-50% आमगेल बिझनेस इज थँक्स टू UPI अँड कार्ड. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ UPI and card accounts to almost 50% of our business. तू आता एक 100 रुपये आता एक 5 रुपये प्रोडक्ट घेतल्यार कस्टमर 100 रुपीज दिला रे त्या दुड्ड घे त्या चेंज पळय त्या नॉट समज की ना म्हूण पळय ते मस्त टायम डिले जाता. सो आमकां आतां कसं जाता म्हळ्यार तूं आनीक चड कस्टमरा वांगडा इंटरेक्ट कर येता. सो तान तूं मस्त टायम आमी हें करता आसाची. सो त्या टेक्नॉलॉजी इज हेल्प्ड अस. तू ये पुराय तुका डेकोतल्यान असो तू हे इन्स्पायर्ड गी तू वय. सो होमवर्क तुम्ही म्हणता आशिल्लो त्या 7 वर्स काम करून एकाची. सो जनरली मल्टीनॅशनल कंपनीज तांणी फर्स्ट आसताची इन टर्म्स ऑफ टेक्नॉलॉजी जो स्टाफ जो कसले इनोवेटीव करचे. सो त्या 7 वर्स तसल एक एनवायरमेंटान काम करून तान तूं लर्निंग्स हांग कशें इम्प्लिमेंट करचे फ्रॉम अ मल्टी-मिलियन कंपनी तूं एक सान बिझनेस कसं पुरे लर्निंग्स तूं हें कर येता कॉपी कर येता जो तूं इन्स्पायर जावन हें कर येता इम्प्लिमेंट कर येता. सो ते तुका मस्त हंग शिकिल्ल ते हंग घाला आमगेल अंगडी इम्प्लिमेंट करूं जालें. आता तुमगेल ಅಜ್ಜನ ವ್ಯಾರು 1935 ಅಂತ करताना हे कसले ग्रोसरी म्हळ्यार आमगेले आजी सामानाचे ओट्टूची तणा व्यार करतालो राकडा व्यार करतालो बेट्ट्या व्यार करतालो वय पुरा करतालो कडेरी अन्न हे पुरा कंटिन्यू केला की अज्जानेची. म्हाका हुडगा आशिल्ल्या प्रकार अन्न अज्जी केला राकडाच केला आनी तणाच केला म्हळ्यार तेजो डिमांड आशिल्लो ताका. वय सो जनाल रिक्वायरमेंटा प्रकार आतां तण या राकड आतां जना गॅस आयलीची तेतून ताजे डिमांड उणें जाला. सो ते म्हळ्यार आगो राबयले ते तणाचे तशीची तणा तूं मस्त गायी आनी मस्त आशिल्ली आतां उणें जाला. सो तेदान ताजे रिक्वायरमेंटा प्रकार तेदान कसं रिक्वायरमेंट आशिल्ली की अन्न त्या पुरे जना प्रोवायड करचे ट्राय केला. सो त्यावेळी मागीर रिक्वायरमेंट राबयला. सो अल्टिमेटली तो अंगडीन फोकस करून आशिल्ला. तुम्ही तर कसं नव इंट्रोड्यूस केली फस्ट आमी ताची डिजिटल या त्या आमी आतां सांगेल तशीची मेजर आमी कॉन्ट्रिब्युशन ताचे सांगता. आनी आतां नवे नवे प्रोडक्ट कसले हें करचे इंट्रोड्यूस करचे की आतां फुडें आयस्क्रीम अन्न आशिल्लें आमी आयस्क्रीम वत्ती की ना की जर आयस्क्रीम पार्लरा वचून घेता की कसं की म्हणून एक परसेप्शन आशिल्लें. मात्र आयस्क्रीम दवरता रे ताजे एक व्यार वाडलो आमी एक्सपेक्ट करना आमी एक्सपेक्ट केलें पण शेड आयस्क्रीमा व्यार आयलो आनी केलो प्रोडक्टाचे नवे नवे वरायटी. आतां एक आतां कॉर्नफ्लेक्स राहुल म्हणटा आशिल्लो कॉर्नफ्लेक्स एक स्नॅक्स एक आमकां गोत्ता आशिल्लो आमगेले ह्या कस्टमर बेजान घेता की ना म्हणून दवरता कळला इतली ताका डिमांड आसा म्हणून. सो आमी नवे नवे आमी प्रोडक्ट पळयले ते विंगड गांवां वचून आमकां त्या पुरो इंट्रोड्यूस करूं सुलभ जालें. आतां कोणें एकली येवन पेस्ट एकलो अमके ब्रँडाचे नेम घेता अन्नेक लायल्यार अन्नेक आसता तशी तुमी अशी वेरायटीज ऑफ पेस्ट सोप बिस्किट अशी पुरे दवरता दवरका पडटात अनिवार्य जावन दवरका पडटात. डिमांडय आसा पुरे हें जाता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन तुमी कितले एक ऑर्डर करता म्हणून आतां एक पेस्टाक मस्त डिमांड आसताले. सो ताची तें दवर न्हू आनीक उणें आसताले आमी तें जायना दवरना म्हणून सांगूं जायना तेची क्वॉन्टिटी ಸ್ವಲ್ಪ उणी घेवची आमी. सो अल्टिमेटली वेरायटी मस्त आसता बट आमगेली क्वॉन्टिटी वील बी डिपेंडींग ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट तशी ऑर्डर करची आतां. कोणें येवन
म्हाका अमके हाडून दी वेतवे म्हळ्यार तशें हाडून दिवचें. आमी होय आमगेले एक स्ट्रॉंग पॉयंट कसं म्हणल्यार आमी जर कसं निमगेल्यार आमी एक हाडून दिवचें आमगेले एक कॉन्टॅक्ट आसा आनी आमकां पर्सनल इंटरेस्ट आसा कस्टमराक भारी खुशी जावचें तेन्ना आनी कसं सांगल्यार हांड दिताची न्हू सो वी गो आउट ऑफ अ वे टू प्रोवायड. वय हे आतां ಸ್ವಲ್ಪ आयटमाचे पळय डेट बार आनी म्हूण आसता न्हू ते पळय तुमी कशी केन्ना पळोवन घेवचे ताजे पळय कशी राहूल. वय सो आमगे जनरल एक आयडिया आसता खंयचे आयटम्स वता फास्ट मुवींग खंयचे आयटम स्लो मुवींग. सो मस्त आयटम्स दवरल्यार आमी तांचे प्रकार ऑर्डर करचे. आतां एक आयटम मस्त वता आसा सो एटलिस्ट एक 1 month स्टॉक आसता जो आतां स्लो मुवींग हगोरचे आयटम्स ते एवरी वीक आमी ऑर्डर करून हाडयताची. आनी एक जनरल एक आयडिया आसता खंयचे आयटम वता आसा खंयचे आयटम वताना डेट पळोवचे आनी ते सायडा दवरून मागीर हें करचें. सो आनी काय आमी टेक्नॉलॉजी यूज करनी ताका इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट कोर येता. तातूंत कसं म्हळ्यार तूं 100% तुगे प्रोडक्ट्साचे एक्सपायरी आनी प्रोडक्शन डेट तूं अपलोड कर न्हू तुका सिस्टम सांगता की अमके आयटमा आनी एक म्हयन्यान एक्सपायर जाता आसा. सो तूं मस्त हें करका म्हणून तूं त्या आयटमा गेलो ते चॅक केले ते आयटम भायर दवरले आनी ऑर्डर केले. सो नेक्स्ट आयडिया ते आसा वय इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट जो सेल रिपोर्ट. आतां आमकां एक जनरल आयडिया आसा हें वता ना म्हणून पण कितले वता आसा त्या पुरे मत्ता दवरूं जायना. खंयचे म्हयन्या खंयचे आयटम वता आसा आतां वरमहालक्ष्मी व्रत येता आसा सो तेदन खंयचे आयटम चड वता ताजे प्रकार आमी स्टॉक दवरता ते पुरे सिस्टम सांगता. प्रोवायडेड ते पुरे डेटा एंट्री केल्यार तितले आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा मुखारसून. आतां हांव तुमी दोगात तुमी तुमगेल कामान तूं अशें कसं एक वांटून घेतला की हे विंग हांव पळोवंक घेता हे म्हळ्यार पर्चेसींग एकलो नातल्यार ते आतां तूं सांगलें न्हू ते इन्व्हेंटरी ते हे तसल कसं एक तुमी आतां आमी कशी केला म्हळ्यार एकल्यानच आन कशी म्हळ्यार आन आमकां पर्टिक्युलर हें कर तें कर म्हूण म्हणटा तो पुरे काम करता प्रती एक काम करता. आमकांय ते एक नमना इन्स्पायर म्हाका पर्सनली मस्त इन्स्पायर जावचें तशें. एक आयटम ऑर्डर करून तकून एक आयटम होम डिलिव्हरी करचे तो प्रत्येक काम तो स्वता करता. सो म्हाका ते मस्त लागले ते म्हळ्यार इन केस आतां पाय आना एक फंक्शना भायर वचचें आसा हांव मॅनेज करता तोय तो खंय भायर चमकला म्हूण लेके म्हाका कंप्लिटली मॅनेज करचे तितले स्किल्स मिगेल आसूं म्हूण मिगेल एक मन. सो ते कशें म्हळ्यार आमी वी आर एबल टू मॅनेज एवरीथींग. आतां पाय कामाचें ना आसल्यार पॅकींग करूंक येगोच म्हाका तेणी जाणा जाल्यार म्हाकाय जाणोवंकच. सो वी आर रेडी फॉर एवरीथींग. तशी डिवायड केल्यार चांग तुमी म्हळ्यार बरी मात्र ಕೆಲವು संदर्भार आमी पुरे स्किल्स आमकां गोच आसता. सो आतां एट प्रेझेंट आमी होम डिलिव्हरीवर मस्त फोकस करता ते म्हळ्यार जना कन्विनियन्स मस्त जावका. आतां आमगे अंगडीन तो जनान ऑर्डर केलें व्हॉट्सॅप करचो कितले बग्गी आमी डिलिव्हरी करतात म्हणून आमगेले तांक फोकस आसता. सो तांचे आमी प्रत्येक पोरे नमूने काम करतात. आनी स मेंबर स्टाफ आसाचे आमी म्हळ्यार टोटल मेळ्ळो आमी 6 जण आसाचे त्या एक अंगडीन तो हांव अण्णा हांव मिगेल बायल आनी 2 स्टाफ आसाचे. सो मेजॉरिटी फॅमिली मेंबर्स आसाचे. सो एक म्हळ्यार सांगू का म्हणना आतां एक कडेन तूं कस्टमर हेल्प करता जाल्यार आनी कडेन ऑर्डर घेवचे ऑर्डर दिवचे जो बिलिंग करचे पुरे जाणां पुरे गोत आसा. सो तशी एक अंडरस्टँडींग आसा आमगेलें. एक सेक्शन ऑर्डर करचे एक मनशानच म्हणणे पुरे करताचे तशी मल्टी टास्क करताचे जाता आमकां. आतां तुमगेल्या अंगडीन तूं प्लास्टिका सामानय मेळटा बकेट ते बरें आनी हे क्लिनिंगाचे हे कसले मॉप ते मेळटा रांदयकाय मेळटा अशी हे पुरा आज्या काळान आशिल्लें. आज्या काळात तसं व्यवस्था नाशिल्ली. ह्या अन्नान आरंभ केले की तुमीची ಕೆಲವು ಅನ್ನ ಆರಾಮ್ ಕೂರ್ನಶಿಲ್ಲ ತೆದನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಶಿಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಐದನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೊ ಆನು ತಾಂಚಲ ಇತ್ತಶಿಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ತಾಂಚೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೋಡ್ದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಮ್ಮೆ ತರಿ ತಂತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ವಿಂಗಡ ವೆರೈಟಿಕಿ ಅದು ಮಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಂಗಡ ವೆರೈಟಿ ಪೂಡೆ ಅಂಗಟಿ ಪೌತೇಶಲ್ಲ ನೆಲ ಸುತ್ತ ಅದು 100 ನಮ್ದಾಚೆ ಮಾಪ್
100 इल्लोम्या ब्रूम आसा वय तशी त्या आम्ही ताजे इनिशिएटीव घेवन आमकां चलता म्हूण गॅरंटी मेळटा री आमी इंट्रोड्यूस करता सर. एक कसं म्हळ्यार आतां आमकां एक थोडे फ्री टायमशे आसा आनी कस्टमर टू इंटरॅक्ट करून तांगेला एक सजेशन घेवन आनी आतां एक पर्टिक्युलर आयटम मस्त जाणांना म्हाका हें जाय आशिल्लें हांगा मेळ्ळी सो आमी तशी कस्टमर इंटरॅक्शन घेवन फीडबॅक घेवन एक आयटम इंट्रोड्यूस करचे मस्त तसले एग्जाम्पल्स आसात हांगा. तांकां आमकां बेस्ट दिशिल्लें एक कस्टमर फीडबॅकांत आमकां हें दिशिल्लें आमगे आमचे गेल्यान एक स्टार्ट केलेलें एक कुमटान तेकलो तनू बन्सा पीठ म्हूण एक प्रोडक्ट ते आमी एक कडेन हागेन बायलेन क्याण रितून एक ट्राय केलेलें तें ती म्हणाली रामण्णा तूं हे केशीपोणी आमी आंगडी हाड विकू काय इतली प्रॉमिसींग आसा म्हणून नाही ते ट्राय करूया म्हाका तितले म्हणाले बन्सा पीठ पॅकेटा बन्सा पीठ कसं सर ऑड विषय म्हणून येवन ती कोरून दाखयलो एक पण खाल्ली आय वॉज इम्प्रेस एक बन्सा पिठान तितले सुलभ भायर इतले लायक बन्स म्हणून कोण म्हणून स्वताच्या सूर केलें ताजी म्हाका ताका कॉन्टॅक्ट करून ट्राय केला ईमेल पेटयला हे म्हणून अल्टिमेटली वी आर एबल टू गेट म्हळ्यार प्रोडक्शन कोण करता विनायक कामत म्हणून तागेले प्रोडक्ट तागेले जर्नी कशी म्हळ्यार ताणें लॉकडावना वेळार घरांत बसून आसतना कसं करचें म्हटल्यार तांणी डेव्हलप केलें ते एक प्रोडक्ट आतां हें पर्टिक्युलर प्रोडक्ट किल्की हॉट कंपनी MTR धरलें बॉन मसाला मंगलोरचे तांणी रिइंट्रोड्यूस करून ट्राय केला हागेल तितलें लायक जाय न्ही कोणाकी हागेल क्वॉलिटी मॅच करूं जाय न्ही हागेल क्वॉन्टिटी मॅच करूं जाय न्ही व्हेरी रिजनेबल प्राइस वय वय सो आम्ही कितली की घेतला काही की बेंगलोर मेड्रास गेला 2-3 दिवस पुढे USA वरून एकलो आयलो तागेल पुत्ता USA गेला स्वीडन गेला UK गेला स्कॉटलँड गेला कितकी जण अंगडीतून घेवन व्हरताचे सो तसं आमकां तसं मस्त इंटरेस्ट खंयचे लायक प्रोडक्ट आसा वील गिव 100% सपोर्ट आतां एक अंगडीन तो मस्त जन वेंडर्स येताचे तूं आमगेल प्रोडक्ट वीक म्हणून आमी जनरली कसले हें करना प्रोवायड आमी स्वता ट्राय केल्ली एक कस्टमराक रिव्यू आयलो वील गिव 100% सपोर्ट टू द वेंडर आतां एक प्रोडक्शन करता ताका मस्त काश आसता मुगेल प्रत्येक अंगडी वचून मुगेल प्रोडक्ट आसो का मुगेल काउंटर आसो का म्हणून but it could be good, it might not be good. Why? If it's good, we'll give 100% support. Why? Tanu is one such product Why? which is exceptionally good. Why? आम्ही एक वेळा अशी तुमगेला अंगडी आयला तुम्ही कोणगे निमगेले मैदा पीठ ये बन्सा पीठ जाय म्हाका तेन्ना तशी हांवें एक आश्चर्य दिसलें ताजे नंतर आमी कितले पॅकेट व्हेले म्हळ्यार एक मिगेल एकली फ्रेंड अमेरिका चमकली तिगेले 2 पूत आसा थंय तांकां दोगांक काही म्हूण एक म्हळ्यार 2 पॅकेट हांव तिका दिले थंय वन कर थंय कोण तीन ताजे पोट पेटला म्हाका आनी तांकां बरो बारीक खूश जाले तशी अनेक एक आयटम कास्टिटान तूं गोकुलदास चांबुरी म्हणून कंडापटी डिमांड व्यारू कंडापटी कास्टिटान तागेले सो ताण आनी तागेले बायलेन तुगेले चरमुऱ्याचे पॅकेट इंट्रोड्यूस केलेले आय गेस अराउंड कोविड टायमाची उडगास म्हाका कोविड नंतर की आतां आमगेले अंगडीन तूं कंडापटी डिमांड मस्त सेल आसा one of the examples of another product locally to get local taste locally produced तशी आनी आतां भयंकर कॉम्पिटिशन आतां तुमगेल कोंचाडीन तूं चिक्की मुखार आयल्यार पदवीन अंगडीन तूं मोर मार्केट आसा अशें तुमगेल ते हरिपदव देवन अशें देवल्यार थंय डी मार्ट आसा जन पुरा अशी वचून पळोवचे काडचे ते असल कॉम्पिटिशनाक तुमी कसं तयारी करून घेताच बशी एक स्ट्रॉंग पॉइंट आमगेल कसं म्हळ्यार ते कस्टमर इंटरॅक्शन एक कस्टमर आमकां ते फीडबॅक येता पळय दॅट इज अ स्ट्रॉंगेस्ट पॉइंट आमगेल USP म्हूण येता एक फॅमिली मेंबर्सचे ट्रीट करताची बिकॉज ऑल द फॅमिली इज इन्वॉल्व इन द बिझनेस सो आमगेल बिगेस्ट आनी स्ट्रॉंगेस्ट पॉइंट इज आर कस्टमर इंटरॅक्शन कन्विनियन्स आसा म्हळ्यार आतां ते कस्टमरान आयल्यार आमी जाल तितले कितले वग्गी त्या कस्टमराले
क्वायरीज अटेंड करून तांकां ते प्रोडक्ट्स दिवन बिलिंग करून कितले वगी तांकां म्हळ्यार तांणी वचयता तितले आमी ते सगळे चेन हें कोन्न सोडला फुडें एक आतां एक कस्टमर येवन इंटरॅक्ट करून दिवचे तकून बिल्डिंग तकून मस्त टायम वता आशिल्ले सो त्या टायम आमी जल्द तितले रेड्यूस करून कस्टमराक एक टायम इम्पॉर्टंट त्या तुका डिमार्टा जो रिलायन्स तूं इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट कस्टमर इंटरॅक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आसता तूं चमकलो सामान घेतलें तूं बिल केलें तूं भायर चमकलो त्या पर्सनल टच ना ते आमगेले एक USP. हय एक भारत स्टोर्स म्हणून एक फिल्म आयिल्लें पळयलां की सगळी गोतना म्हाका शेषाद्री म्हणून एकल्यान हें केलें डायरेक्ट केलें ताका एवॉर्डांनी मेळ्ळा नॅशनल एवॉर्ड पळय ते तशीच एक शेट्टीन अंगडी बेंगलोरांत त्या अंगडी निमित्त ते स्टॉपाकच भारत स्टोर स्टॉप म्हूण नांव एक हनुमान नगरांत निर्मला स्टोर्स म्हूण तशीच कडेर ती मुखार सून अशीच व्हड व्हड मॉल हे प्राय येवन असल सಣ್ಣ अंगडी येताना जन उणी जावन ताका बंद करपा पडलें जाल्यार फुडें ते कितले मनशाल ಒಟ್ಟು संबंध दवरून घेवन आशिल्ले कसले म्हळ्यार ते एक भारी सूक्ष्म विचार ते फिल्मान तो टच केला तुम्ही जाल्यार जाय जाल्यार पळया ते भारत स्टोर्स म्हणून कन्नड फिल्म तशें आनीक कसं म्हळ्यार तुमगेले पर्सनल जाल्यार इंट्रस्ट आनी ताका स्पोर्ट्सा इंट्रस्ट म्हळ्यार तूं योगा म्हळें आतां हे पळय कसो जाला आतां योगाक आनी स्पोर्ट्सा कसो जाला कशी हांव योगा करता आसता सकाळीं एटलिस्ट एक 30 मिनिट्स म्हळ्यार आतां आमी अंगडीच्याची फिजिकली मस्त डिमांडींग जॉब सकाळीं 10 तकून रात्री 8:30 ते सगळो दीस आमी अंगडी आसताची सो फिजिकली मस्त टायरिंग जाता मेंटली न्हय बट फिजिकली टायर जाता सो हांव योगा स्टार्ट केला हांव आनी म्हगेल बायल सकाळीं एटलिस्ट एक 30 मिनिट्स योगा करताची स्पोर्ट्सान तूं तितली हें करूं जाय न्ही म्हाका स्टार्ट करता म्हणून इंटेंशन सायकलिंग जो बास्केटबॉल वचून खेळचे ते इंटेंशन आसा टायम सोदूंक हांव डेली योगा करता एक मिनिमम टायम ताका डेडिकेट करून दवरला ते करचे येता डेली सो हांव शिकिला एक विशय एक म्हळ्यार लायफ लॉंग यूज जेवता जाल्यार एक विशय आनी हांव शिकिल योगा थेरपी सो म्हाकाच कसले प्रॉब्लेम जाला रे आतां सडन एक फाटी दुखल्या एक कसले जालें आय नो हाव टू क्यूर इट एक कसं योगा पोस्चर जावका ताका सो म्हाका कसं म्हळ्यार वॉट एवर आय लर्न फ्रॉम योगा MSc in yoga I'm using it at different scenarios I'm still using it so that is still going on so म्हाका एक पण मनात दिसता म्हगेल रिटायरमेंट प्लॅन आपास I should go and teach yoga म्हणून so on the long term so meanwhile आम प्रॅक्टीस करता आसाची कसले वाजूचे म्हळ्यार वाजयता योगा विशय सो त्या क्युरियोसिटी इज स्टील देर आनी तुमकां खंय भायर भोंवच्याक टुरा वचच्याक प्राय मेळतो टायम मेळतो व्यारेल्यांक भोंवच्या जायना तशी होय आतां आमी घराच आमी पूर जाण इनवॉल्व जालेले न्ही ते आतां करूं जाता आसा पुढे जायनाशिल्लें आनी एकल्यान जायनाशिल्लें आतां आमी पुरे घराच आशिल्लीं म्हणटा आनी आमी पुरणाक आमी म्हळ्यार आतां तावळ सांगिल्लो रे वी नो टू डू मॅनेज एवरीथींग आतां एकल्या एक करता म्हण जाल्यार तें जायनाशिल्लें आतां आमकां पुरे काम करता म्हण जाल्यार एकलो मॅनेज करतात कोण एकल्यान आसल्यार मॅनेज करूं येता तशें आसतना व्हरलेल्या ना तांगेल्या विंगड एक्टिविटीज पोंचा वच्चा की विंगड कसले फंक्शन आस की खंय दूर आसा वच्चा आतां टायम मेळटा आनी गांवां मोल तुमकां थंय परत वचून येत तरी चड कळलेलें आसा गी न्हय आमगेलो गांव फस्ट कळ्ळें खाण जेवणा विशयार भायर तुगेल तशी तांचे खाण जेवणाचे ह्याचे विंगड आशिल्ले लागना आशिल्ले जिवाक पॉट्स ना म्हणलें आनीक म्हणलें सो फस्ट स्ट्रायक जेवचे एक म्हळ्यार फूड पोट्टा बूक जाताना पोट्टा पडटन घालता हे म्हाका सूट जायना म्हण म्हणटाना आनीक एक फूड जालो सेकेंड हांगाच्या एक एनवायरमेंट भायर वतना मस्त गांव बोला शकुंतल भाई मात्र मंगलोरा तितले एक क्लीन एअर जो एक काम एटमॉस्फियर खंयचे गांवां पळोवचे मेळ्ळी एक जनाल एक प्रीती जो एक सिव्हिलायज्ड म्हण म्हणटा न्हू वर्ड मंगलोरा म्हळ्यार दक्षिण कन्नडा म्हण म्हणत आमी कोस्टल बेल्टान तो एव्हरीबडी सो सिव्हिलायज्ड तुम्ही एक तेकड चमकेले जो अनसिव्हिलायज्ड म्हण सांगचे नाही
बट एक कल्चरली मेजर डिफरन्स आमगे एक मेजर एक शिफ्ट दिसता वय हंग आसतना वी फील एट होम वय तशें कशी रावन वय सो सेम म्हाका हांव बँगलोरांत आशिल्लो थोडे काळ मागीर हैदराबादांत मस्त टायम स्पेंड केला एक तो लँग्वेज बॅरियर खंय जो येता कर्नाटकाने म्हळ्यार आतां आंध्रा तेलंगणा आसतना एक लँग्वेज बॅरियर एक अगूर क्रीप इन जाता सो त्या एक आशिल्लें फूड अण्णान म्हणलें वरी सो वय त्या दोन्ही फॅक्टर्स प्ले अ व्हेरी बिग रोल आनी कसं म्हळ्यार बॅक होम म्हळ्यार मंगलोरांत येताना ते एक कम्फर्ट झोन आसा तुका लँग्वेज गोत आसा तुका जर्न गोत आसाची तुका एरिया गोत आसा सो ते कम्फर्ट तूं म्हाका येताना मंगलोरा म्हाका येताना ते कम्फर्ट इज एन एडवांटेज भायर काम कोरका तुका ते पर्स्पेक्टीव मेळटा बिजनेस कशें चलोवचे इन अ बिग सिटी त्या थंयक आनी टायर 1 सिटी लायक मँगलोर मस्त डिफरन्स आसा मस्त डिफरन्स आसा सो ते पर्स्पेक्टीव जाय बट देन तुका ते इट इज इम्पॉर्टंट टू इम्प्लिमेंट दॅट इन युअर होम टावन तशी तुका रामचंद्राक स्कूलांत तेगी कॉलेजांत तो वॉलंटियर हाका कशें वय हांव कॉलेजांत तो NSS आशिल्लो वय सो तेन्ना म्हाका बेस्ट वॉलंटियर अवॉर्ड म्हूण मेळ्ळें तांच्या लेख तशें इत्ता म्हाका जनरली अशी म्हळ्यार सरान निमगेलो म्हाका नरोना सर म्हूण आशिल्लो आमगेलो ताणें निमगेलो तुका कितें सिलेक्ट केलेलें म्हणाल म्हूण वचो तुका म्हूण म्हणाल तूं प्रत्येक काम तूं जितलें करता आशिल्लो सांगना तेलें NSSान तूं जावंक आशिल्लें तांचे वॉलंटरीली कशें करताची म्हणून तेन्ना हांव जनरली अशी म्हळ्यार लेखतना म्हाका दिसता आतां आमी फुडें देवस्थानांनी वताना कितलें काम करता आशिल्लें आतां पुजेक एक पालंकी श्रृंगारची एक झाडची आतां वाडची वाडतरी पाद काडची झाडची म्हळ्यार एज अ कम्युनिटी वी यूज टू गेट टुगेदर एंड डू लॉट ऑफ थिंग्स सो म्हाका ते NSS वचून हांव कसले विंगड कोणाक इम्प्रेस करूं कर न्ही कितले ते म्हळ्यार आमकां एक फंक्शन आशिल्लें हॉलांत जनान येवन पुरे तांगेले वांगडा अशी चिल्लापिल्ली करून भितर तांगेले फंक्शन लायक जाता सर हांव भायर राबिलो हांव कशें गेलो भायर राबून चंद करून पुराण वांगडा सेट केलें तितलें केलें काय म्हाका ऑड विशय कसले दिसता म्हाका दिसलें एशी ते वांगडा दवरता चंद करून दवरत न्हू म्हणून सरान पडयलें तें ताणें ताका स्पिचान सांगला तुमी पोर जाणा भितर वचून ते फंक्शनाक बसताना एकल्याने वांड समुद्रावर न्ही ताणें एकल्याने तशें तांणी केलो आमगेल्या म्हळ्यार आमगेले देवस्थानां शिकयलें म्हूण सांगता हांव तें स्पेसिफिकली मस्त म्हळ्यार मालगड्यान करचें की खांद दिवची की 4 जाणां ओट मेळून खांद दिवची की तांकां सपोर्ट करचें की तांकां नॅचरली येता आमगेल्या एक कम्युनिटीन तो आमगेल्या कल्चरान तो नॅचरली येता सो लायक सो म्हाका तेन्ना मस्त खुशी पावयता एक संदर्भ म्हाका बेस्ट वॉलंटियर अवॉर्ड मेळ्ळेलो तेन्ना आनी तुका गार्डनिंग फोटोग्राफी परत तुगेलो इंट्रस्ट तुका म्हळ्यार तूं परगांवांत काम आसतना गार्डनिंग करूंक हंग कसले करचे वय हांगा अम्मान आनी अन्नाक मस्त गार्डनिंगान तूं इंट्रस्ट तशें तांतू आमकां ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट वैशाख वेळार उदक घालची जबाबदार मिगेल झेंडाक ಸ್ವಲ್ಪ पाचवे जावन दवरका म्हणून केलें एक मर तशें केन्ना संदर्भ मेळटा सकाळी अंगडी वचपाची पडटा पुरी झेंडाक उदक घालून वचचें या आनी फॉरेस्टाच्यान आमगेल्या घरा भायर मेन रोडार ಸ್ವಲ್ಪ रोकन वयला तांणी 1-2 वर्स पळयलें ताजें देखरेख उदक घालची की ताका कसं कट्ट करची की म्हणून मागीर विंगडान पळोवप म्हळ्यार बेजिकली नेबर्सान पळोवप हांव ताका ಸ್ವಲ್ಪ जबाबदार घेवन त्या फॉरेस्टाच्यान घालेल्या झेंडा उदक घालची की वैशाखा वेळार पावसा विंगड तेन्ना अगत्य नासता सो तेन्ना उदक घालची की तशी पुरो तसले इंट्रस्ट म्हाका आनी तुगेले फोटोग्राफी कसले डेव्हलप करूंक मेजर कसले फोटोग्राफी न्ही फोटोग्राफीन तूं जनरली एक अँगल एक एडमायर करची म्हळ्यार म्हाका मस्त खुशी एक लायक फोटो असले रे ताणें खंयचे अँगला तोन काडले ते खंयचे कितले खंयचे लायट एक्सपोजर ताणें काडले फोटो सो ते इमेच्युअरली म्हळ्यार एक मोबायलान काडचे म्हाका त्या ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट तशें म्हळ्यार हे व्यारा हाजे मध्ये ताका परत मन दिवचे टायम मेळटा शेनवार आयतार मेळटा आयतार सांजे नंतर आतां तूं खेळटा आसता तिगेल फोटो काडची तशी बरें रियल लायफ फोटो तशी त्या कॅप्चर करची म्हणून म्हाका मस्त खुशी आनी राहुल तुगेले डेकोथलॉन आसतना ते तूं सांगलें न्हू परत चंद कोनू अरेंज करचे तसले
तसं तुगे आत्ती अंगडी तुमगेला आणखी पॉश जाल्या तांतो तुगेन कसले हे चड कॉन्ट्रिब्युशन दिला तू अशी चंद जोडसूच्यान म्हळ्यार आमकां पळयतनाची वो ते वस्तू घेवया म्हणून भायर रबिल्यांक दिसू का तसं एक नमन्याचे हे तूं कशी ते यूज करून घेतला कशी वय सो आतांच आमगेले अंगड शिफ्ट जाले वय आमी एक सायड तकून आनीक सायड ऑपोजिटाची वय शिफ्ट जाल्याची सो त्या शिफ्टा वेळार आमी हांगा कसं इम्प्लिमेंट करूं जाय न्ही जो कसले बेटर करूं येता त्या अंगडीन तूं हें केलें चड जाग आसताय ऍक्च्युली जाग उण आशिल्लें ह्या संदर्भात एक सांगचो हागे लायक व्हॉट कॉन्ट्रिब्युशन कसं म्हणणारी आमकां शिफ्ट कोरका म्हणून एक हें येलें एक अनिवार्य एक कारणार शिफ्ट कोरका पडलें ताणें कंप्लीट एक ब्लू प्रिंट केलें अंगडीचें म्हळ्यार आतां आमी पडली अंगडी ताका करेक्ट गोत्तशें खंयचें सामान खंय आसा न आनी ताणें प्लॅन करता कशें केलां म्हळ्यार आतां आमगे पुडल्या अंगडीन मस्त वोंट जाता तशें ताणें करेक्ट प्लॅन करून खंयचें सामान खंय दवरल्यार आमकां जावच्या म्हळ्यार आमकां स्ट्रेन उण जाता म्हण करून आतां आमकां ताजें मस्त बेनिफीट कळटा आसा म्हाका देव अन्ना देव कोणागे देव कसं तुगे एक सिंपल एग्जाम्पल दूद आमी म्हळ्यार दूद वताना समूहाची सेल जाता आनी एक पॅकेटाचे सेल सो आतां एक दिवसान तूं एटलिस्ट एक 1000 जो 2000 पॅकेट विकून गेला रे तूं ते 2-3 स्टेप इट काउंट्स अ लॉट सो फुडें आमगेले पडल्या अंगडीन तूं आमगेले कॅश काउंटर एक कडेन आशिल्लें कस्टमराक इंटरॅक्ट करचें दूद मस्त दूर आशिल्लें सो तूं एवरी पॅकेट तूं थंय तकून फ्रिजा लावस दूद काडी म्हाका ते डबल नंबर ऑफ स्टेप्स सो हांगा कसं केलें म्हळ्यार तुवें कॅश काउंटर लागींची सो तूं चमकू का म्हणना फ्रीज ओपन केलें दुधा पॅकेट काडलें हांगा दवरलें सो लिटरली त्या तितले नंबर ऑफ स्टेप्स तितली वॉन्ट उणी जालें सो हांगा प्लॅन करतना त्या पुरे मत्यान तूं दवर न्हू प्लॅन केलें सो दुधाचे जेवो जो पियाव बटर जेवो स्टेपल मस्त ऑलमोस्ट पुरे कस्टमर तो जाय सो तूं तांचेर मस्त फोकस केलें खंयचे आयटम्स फास्ट वता खंयचे आयटम्स डेली वता त्या जाल तितले लागीं आनी जाल तितली इजी कस्टमराक दिवची तशी प्लॅन केलें मागीर व्हरलेलें तुगेलें मर्चंडायझींग आतां तूं प्रोडक्ट्स कितले हायलायट करून कितले चंद करून दाखयता कलोरामा म्हूण म्हणटाची हें तुगेलें लायट टू डार्क सो त्या पुरे जाल तितले आतां आमगेले आयटम्स आतां प्रोडक्ट्सय मस्त कलरफूल आसाची आतां लेसा पॅकेट जेवो मस्त कलरफूल पॅकेट्स सो त्या कशी हायलायट करून दाखोवचें ते पळयतनाची कस्टमरान काडची तशी सो त्या पुरे इम्प्लिमेंट ह्या अंगडीन केलें तुका तांतू देखोतना तसं कसं ट्रेनिंग मिळेल का तुका वय ते एक प्रॉपर ट्रेनिंग आसा मर्चंडायझींगान तूं इन्व्हेंटरी तूं सम एक ट्रेनिंग आसता सो ते शिकून वची हांगा इम्प्लिमेंट करूं जालें तशें जाल्यार हे आज्जाली कट्टे अंगडी तुमी आनी तें नांव तशी दवरला कट्टे अंगडी म्हणून जेन्ना दवरलेलें नांव हें कट्टे अंगडी म्हणून कट्टे लागीं आशिल्लें अंगडी कट्टे दंगडी म्हणून आशिल्लें तोडून सांगतना आमी हें करून कन्नडाक हें न्हू कट्टे अंगडी म्हणून अशें त्या कट्टेरी 2 देवूय बसता कद्री देवूय कावूर महालिंगेश्वर कद्री मंजुनाथ दोगांय बसतात कद्री मंजुनाथाक अर्था जावन एक नवे खाट जाला ताजे लागींची सो ते कडेन कद्री देव आमगेले अंगडी लागीं कावूर देव बसतात फुडें एक कट्ट्यार बसतशील काय वय तशी सो 2 देव बॉर्डर आशिल्ले ते कट्टे अंगडी जाल्यार अन्नान आरंभ केलेले हॉटल मात्र तुमी सोडले त्या सोडका पडल्या मला विंगडा वयसून दिले 1947 अंतू सूर केलें जयमाल कॅफे म्हणून त्या विंगड कारणा निमती अन्ना म्हळ्यार अन्नाल फोकस अंगडी वयर येताना त्या विंगडा वयसून दिले एक वर्स पूड ते 1.5 वर्स पूड ते चोल आशिल्ले ते बंद करका पडले तांचे बिस्कूट आंबडो बारी लायक तांचे बिस्कूट आंबडनी आनी ಸ್ವಲ್ಪ पुरा ಐಟಮ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಮೇಳ್ಚೆ आणि कंची म्हणून वारा प्रत्येक आयटम लोचना प्रत्येक टॉप क्वालिटी आयटम वय आता आमी मस्त उरलेलीची आता कितलीगी चेडूं म्हळ्यार चेरके भायर गांवांत
कसं की काम कोण घेऊन एका कोळा पळयल्या रे तांगेल कष्ट आनी पळयतना गांवांत तांगेले हावस बापसुले इतले लायक व्यार आसता ते सोण आयल्यार कांय भिवका म्हणना म्हणून तशें एक आमगेले हांकां युवजनांक एक हे दिवत आसले प्रेरण दिवत आसले उमेद दिवत आसले कसं सांगू इच्छा पावता तुमी. सो जनरल एक परसेप्शन आसा मंगळुरांत तूं ऑपॉर्च्युनिटीज ना इतले म्हळ्यार हाच्या वयर कसं डेवलपमेंट जायना म्हणून त्या सत्य न्हय तें इतलें म्हळ्यार आमी जाल्यार आतां आमकां आतां बिजनसान तो कितले मोठा ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून आतां आमकां दिसता सेल्फ पॉवर स्पेस आसल्यार आनी एक्सपांड करूं आशिल्लें आनीक जनाक हें दिवेत आशिल्लें. सो आतां कोणाले खंयची फॅमिलीन तूं तुमगेले खंयचे कारणां तुमी भायर चमकल्यार तुमगेले फॅमिली बिजनस आसल्यार दय करून म्हाका याची मस्त डेवलप करचा एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी कसं म्हळ्यार एक संस्था आतां कट्टेयांगडी जाल्यार 1935 एक सादारण 100 वर्सां इतिहास आशिल्ली एक अंगडी 100 years एक संस्था चोलका म्हणून जाल्यार म्हळ्यार हँडफूल की म्हणून आतां एक 100 वर्सां एक वांचील एक संस्था त्या चल्ला म्हळ्यार ताजे म्हाका कितली एफर्ट गेला त्या एफर्ट तुमी वेस्ट करूनच त्या मुखारसून आनीक डेवलप करचे तसले एक ताका ऑटोमेशन म्हूण आसत ऑटोमॅटिकली केलो चलता. सो तुमकां खंयचे कारणान म्हाका येवं जायना जाल्यार ताका जावं कशें ऑटोमेशन कर न्हू ताका जावं कशें स्टाफ घाल न्हू चलोत तसले हें कोरका ऑपॉर्च्युनिटी पळोवन घेवका. आतां तुमी 4 जण कुटुंबाचेच आसाची आनी दोग दुसरे तुमकां हेल्प करूं इतले 6 जणांक हे करची तितले व्यार काडका न्हू तांतूंत काडू जाता म्हणच्यो तुमी 100% जाता. सो इनफॅक्ट आनी 2 जाणां घाल्यार जाता एका म्हळ्यार आमी भायर रावप सो स्पेस हेल्प कन्स्ट्रेंट आसात. सो मुखारसून देवाल दयान पुरे समज चल्ल्यार आतां आमी आनीक एक्सपांड करता म्हणून एक मन आसा आतां. सो आतां इनिशियल फेसार आसा आतां डिस्कशन जाता आसा आतां आमी नव फॉर्मेटा चेंज करची की ओल्ड फॉर्मेटा दवरची की ह्या दोन्ही मध्ये कसले एक बेस्ट म्हळ्यार दोन्ही आतां ट्रेडिशनल अंगड्यांनी मॉडर्न अंगडीच्या मध्ये तूं कसले एक वांटस की दोन्ही हे दवर न्हू एक व्हॅल्यूज दवर न्हू कस्टमरा बेस्ट कसले आमी ऑफर करत की म्हणून आतां आमी त्या डिस्कशन जाता आसा. आतां पुरसात आसता त्याच हें केन्ना आतां जन कस्टमर उडोवन सगळी आतां लेकचे डिस्कशन करचे आतां कसं करूं आमी म्हणून आतां इन केस आतां आमी मुखारसून एक्सपांड करता म्हणून जाल्यार कशें आमी एक्सपांड करूं येता कसं ऑफर करूं येता म्हणून ताचे विशयी कन्स्ट्रक्टिव्ह डिस्कशन जाता आसता. राहूल कसं म्हणटा मिगेल पर्स्पेक्टिव्ह कसं म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार एक हॉट गांव वचून न्हू एटलिस्ट एक 4 to 5 नातल्यार चड जज जाल्यार काम टायम स्पेंड कर न्हू काम कर न्हू त्या बिजनसा पर्स्पेक्टिव्ह तुमी तुमगेल बिजनसा करू जज जाल्यार नथींग लायक इट. एक कसं जाता म्हळ्यार तुमी एक आतां मंगळुरांत तूं आसूं न्हू थंय ऑड जावं न्हू थंय बिजनस आसल्यार तुमकां भायले पर्स्पेक्टिव्ह मेळना कंपेर्ड टू तूं भायर वचूं न्हू तुगेले दुड्ड कमाई कर न्हू विंगडा काम कर न्हू त्या बिजनसाचे एक थोडे आयडियाज तूं हांगा इम्प्लिमेंट करचे एक पर्स्पेक्टिव्ह इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो वय जल तितले काम कर न्हू मागीर त्या आयडियाज हांगा इम्प्लिमेंट करचे जाल्यार नथींग लायक इट. तुमगेले एक रिसेंटली एक अंतो अपूर्वा पै म्हणून एकली तिणें एक इंटरव्यू दिलेलो की म्हणून बस्ती मायल ಒಟ್ಟು सो ती मॉन्टेसरी ती अंतू त्या स्पेसांत ती काम करता आसा तिणें एक नलीव म्हणून मंगळुरांत कावरांत एक स्कूल ओपन केला तीन शिकोवचे हांव म्हळ्यार हांव मिगेला जॉब मिगेला एक्सपिरियन्स कशें म्हळ्यार हांव देडशे स्कुला वटू आमी डायरेक्ट इंटरॅक्शन आशिल्लें ताजे पयस चड स्कुला वटू आमी इंटरॅक्ट करूंक वचता हांव सो हाव सीन द बेस्ट प्रॅक्टिसीस इन एज्युकेशन सेक्टर. आतां ती अपूर्वा पै आतां मंगळुरांत नलीव म्हणून तिगेले एक तिणें स्कूल ओपन केला तिणें शिकोवचे कंटेंट इज वन ऑफ दी बेस्ट इन इंडिया आय वूड से वेल रिसर्च्ड आनी म्हळ्यार प्रोफेशनली करता आसती. सो तिणें मंगळुरांत मस्ट हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणटाना तिणें तिगे ओन स्कूल ओपन करून शी इज एबल टू रन इट बिकॉज शी फाउंड
वय एन ऑपॉर्च्युनिटी इन बँगलोर सो मंगलोर ऑपॉर्च्युनिटी ना आनी हांगा येवन कसले आमकां म्हणून दॅट्स नॉट ट्रू वय कोणा विलनस की they can provide quality stuff, world class stuff in Bangalore. वय So आणि तुमगेल कुटुंबे व्यार वय तशी एक मुखार सून हाडले म्हणके अज्जा सुनो आनो अण्णा सुन आता तुम्ही तुमगे नंतर तुमगेल चिरड बाळांनी मुखार वरच तशी एक जाऊ आणि तुम्ही मनांत कसं गी लेखला तुम्ही मुखार सून कसं गी एक दोन्ही मध्ये कसले सुपर मार्केट आणि फुडले तुमगेला आता कशें चलता ताजे मध्येन तुला एक फायन एक ब्लेंड कसं की एक वाट सोदीत आसाची ताका तुमकां क्लियर कट वाट मेळ्ळो आ बरें जावो आनी आमगेले हांकां कोणाक वीक्षकांक तुमी भारी एक नमने प्रेरणात्मक एक निदर्शन दिला तुमगेले जिवनान म्हळ्यार तुमी कशी लायक तुमगेले पीक पिरियडांत तुमी तुमगेलें काम सोण घेवन हांगा घेवन फॅमिली बिझनेस तुम्ही मेळून घेतिलेच पळय ते तुमगेलें एक साहस तुमगेलें एक धैर्य ताका तुमकां दोगांकय अभिनंदन करता आनी बरें जावं म्हणून आश करता तशी आमगेले वीक्षकांकय हे आमगेले एक भासा निमित्त मस्त प्रेरण मेळ नासता म्हणून लेखून हांगा हो कार्यक्रम आमी समाप्त करताची हांगा येवन तुमगेले विचार वांटून घेतील खातीर तुमकां दोगांकय नमस्कार धन्यवाद.